2 Raza chapter 8. Shunemachi Ostori एक कोथेची निमाणी उतरां. जिच्या पुताक आपणे जिवंत केलोलो ते ओस्तेरेक एलिशान म्हणलें, तूं तुज्या कुटुंबा सयत हांगासरली भायर आनी खंयच्याय परदेसांत वचून जिवंक लाग. कित्याक सर्वेस्परान ह्या देशाचेर दुकोल धाडला आनी तो 7 वर्सां तोखतलो. ते ओस्तोरेन ताकतिकेन त्या देव मनशान सांगलोलें तशें केलें. ती आपल्या कुटुंबा सांगातान भायर सरली आनी 7 वर्सां मेरेन फिलिस्तीनकारांच्या प्रांतांत वचून रावली. 7 वर्सांचो काल सोंपतोच ती फिलिस्तीनकारांच्या प्रांतांतली भायर सरली आनी आपलें घर आनी जमीन आपल्या ताब्यांत कर म्हूण सांगूंक राजाशी गेली. त्या वेळार राजा गेहाजी ह्या देव मनशाच्या सेवका लागीं उलोयतालो. ताणें म्हणलें, एलिशान केलोली सोगलीं kortutvam म्हाका सांग. एलिशान एका मेलोल्या भुरग्याक कोण पोरी जिवो केलो तें गेहाजी सांगतालो. तेन्नाच जिच्या भुरग्याक जिवंत केलोलो तीच ओस्तोरी राजा लागीं आपलें घर आनी जमीन आपल्या ताब्यांत कर म्हूण सांगूंक लागली. म्हज्या दोनया राजा, हीच ती ओस्तोरी आनी हो तो तिचो पूत जाका एलिशान जिवंत केलोलो. राजान तिका विचारतोच तिणें आपली आख्खी खोता ताका सांगली. मागीर राजान तिका एक अधिकारी नेमून अशें फर्मायलें, हिचीं सोगलीं bhattam-bensam तिका परत दी. तेच परी हो प्रांत सोडला तेन्ना तें आयज मेरेन तिचे वतीन आयलोलें ut'pon तिका परत दी. एलिशा आनी दमास्काचो हाजायल. एलिशा दमास्काक गेलो. सिरियेचो राजा बेन-हादाद पिडेंत आसलो. देवाचो मनीस हांगा आयला म्हूण ताका कळ्ळें. तेन्ना राजान हाजायलाक म्हणलें, एक दान हातांत धरून देवाच्या मनशाक मेळूंक वच. ताचे उदेशीं सर्वेस्पराक विचार, हे पिडेंतलो हांव बरो जायत? सांगलोल्या प्रमाणें हाजायलान दमास्कांत भोंवून एक बऱ्यांतलें बरें दान घेतलें आनी 40 उंटांचे फाटीर घालून तो एलिशाक मेळूंक गेलो. तो पावलो आनी एलिशा मुखार उबो रावन म्हणलें, तुजो पूत बेन-हादाद सिरियेच्या राजान म्हाका तुजेशी धाडला. ते विचारतात, आपूण हे पिडेंतलो बरो जातलो? एलिशान जबाब दिलो, वच आनी ताका सांग, तूं खरेपणी बरो जातलो. पूण सर्वेस्परान म्हाका दाखयलां तशें तो खऱ्यांनीच मरतलो. मागीर देवाच्या मनशाचें मुखामळ एकदम गंभीर जालें आनी एकेच कडेन तो पळयत रावलो आनी तो रडलो. हाजायलान विचारलें, म्हज्या दोनया तूं कित्याक रडटाय? एलिशान जबाब दिलो, कित्याक तूं इस्रायेलीतांक कितलें लुसकोण करतलो तें हांव जाणो. तांचीं कोटां तूं लासून उडयतलो, तांच्या झुजाऱ्यांक तूं जिवेशी मारतलोय, तांच्या भुरग्यांक सकल आपटून तूं कुडके करतलोय, तांच्या गोरबेस्त ओस्तोऱ्यांचें पोट तूं चिंततलोय. हाजायलान म्हणलें, पूण तुजो सेवक म्हणल्यार एक सुणें कशें? असो व्हड अत्याचार तो कित्याक करतलो? एलिशान जबाब दिलो, तूं सिरियेचो राजा जालोलो हांवें सर्वेस्परान दिलोल्या दर्शनान पळयलां. एलिशाक थंयच सांडून हाजायल आपल्या धोनयाशी पोत्तलो. ताणें ताका विचारलें,
एलिशान तुका कितें सांगलां? ताणें जाबाब दिलो, तूं खरेपणी बरो जातलो म्हूण ताणें सांगलां. दुसऱ्या दिसा हाजायलान एक कांबोळ घेतली, ती उदकांत भिजयली आनी ताच्या मुखामोळाचेर पाट लायली. अशे तरेन बेन हदाद मेलो आनी हाजायलान राजाचो जागो घेतलो. जुडांत जेहोरामाची राजवट 848 to 841. इस्रायलाचो राजा जेहोराम आहाबाचो पूत हाच्या राजवटकेच्या 5व्या वर्सा जेहोशाफाताचो पूत जेहोराम जुडाचो राजा जालो. तो शिंवासनाचेर बसलो तेन्ना तो 32 वर्सांचो आसलो आनी जेरुजल्यांत ताणें 8 वर्सां राजवट चलयली. आहाबाच्या घराण्यान केलां तशें ताणें इस्रायलाच्या राजांची देख आपणायली. आहाबाचे एके धुवे लागीं तो लग्न जालोलो. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जें वायट तें ताणें केलें. पूण आपल्या सेवोका दाविदाक लागून सर्वेस्पर जुडाचो बसून करूंक तयार नासलो. कित्याक दाविदाच्या वंशाचो दिवो आपल्या आसण्यांत सदांच दवरपाचें आवासन ताणें दाविदाक दिलोलें. ताचे राजवटकेच्या काळार एदोम जुडा आड उठलो आनी ताणें आपलोच एक राजा नेमलो. जेहोराम आपले घोडेस्वर घेवन जायराक उतरून गेलो. एडोमितकारांनी वेदो घातलोलो ताणें आनी ताच्या घोडेस्वरांचे अधिकाऱ्यांनी रातच्या वेळार तातूंतले भायर आयले. लोक आपल्या तोंबूंत पळून गेले. एदोम जुडाच्या चेपणांतलो सुटलो आनी आयज मेरेन स्वतंत्र रावलो. ताच्या काळार लिबनाय उबरासलो. जेहोरामाचो उरलोलो इतिहास आनी ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकांत बरयलोली आसा न्हय. मागीर जेहोराम आपल्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी दाविदाच्या शारांत ताका पुरलो. आहाजिया ताच्या पुतान ताचो जागो घेतलो. आहाजियाची राजवट जुडांत 841. इस्रायलाचो राजा जेहोराम आहाबाचो पूत हाच्या राजवटकेच्या 12व्या वर्सांत जुडाचो राजा आहाजिया जेहोरामाचो पूत राजा जालो. आहाजिया शिंवासणार आयलो तेन्ना तो 22 वर्सांचो आसलो आनी फक्त 1 वर्स ताणें जेरुजल्यांत राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव अथालिया. ही इस्रायलाच्या राजा ओमरी हाची नात. तो आहाबाच्या घराण्याच्या पावलांनी चल्लो आनी सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार मानवना तें केलें कित्याक लग्ना वरवीं आहाबाच्या घराण्याशी ताचें नातें आसलें. तो आहाबाच्या पुता जेहोरामा बरोबर आरामाचो राजा हाजायला आड झूज करूंक गेलो. पूण सिरियेकारांनी ताका घायल केलो. सिरियेच्या राजा हाजायल हाचे आड रामा म्हणटा थंय झुजतना घाय जालोले तांतलो बरो जावंक म्हूण जेहोराम राजा इस्रायलांत परतलो. जेहोराम आहाबाचो पूत बरो ना देखून जुडाचो राजा आहाजिया जेहोरामाचो पूत जेजरील हांगासर ताचे खोबरेक गेलो. देवाचें उतर.